कडेन धाडलेले आसा. फाल्यां तूं म्हणटलो सरकार हांव आरोग्य मंत्री पूण ते प्रोसिजर वायज आमी धाडटा. ऑर्थोपॅडीक न्युरोलॉजी ह्यो फूल फ्लेज सेंटर ऑफ एक्सलन्स ह्या हॉस्पिटलान जो पर्यंत चालू जायना तो पर्यंत आमी ह्या हॉस्पिटलान ते लायफ जे लागता त्या हॉस्पिटलान आनी आयसीयूची कॅपॅसिटी आनी केपेबिलिटीज वाडना तो पर्यंत म्हाका दिसता की आमकां लक्ष वेगळ्या तरेन दिवपाक जाय. गॅप एनालिसीस केदार वेकराक सांगून हांवें पूर्णपणे ते आमकां 6 फायल्यो आयल्या ते हांवें मुख्यमंत्री कडेन धाडपाचें फाल्यां नाल्यार परवां हांव धाडून दितलो. आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री खबर आहा हो विशय हे विशय तेंचे कडेन पावतकूच ते बेगिना बेगीन कॅबिनेटान घालून आमी ते करतले. इवन कॉन्ट्रॅक्टर जर आमकां डॉक्टर घेवचे पडले एनएसएडीस घेवचे पडले ते सगळे तेणी क्रायटेरिया तयार केल्ले आसात त्या आदाराचेर ह्यो फायल नाल्यार कितें आसता हांवें बेश्टें एक पत्र धाडलें की हें कमी आहा म्हणून जावचें ना. आमी ते गॅप एनालिसीस सारकें केल्लें आसा. केन्ना केन्ना टिका केली जाता नो प्रॉब्लम आमकां तें तोंड दिवन आमी एक लक्षात घे आमी जे शब्द दिला ते बेगिना बेगीन आमी पूर्ण करतलेच. हांवें कशें पयलीं सांगलें की 100 एम्ब्युलन्साची गरजूच आहा गोंय आहा गरज. आनी तेज्या भायर आयज सकाळीं आमी नवे पॅलेटिव्ह कॅरचे आमी एक चालू केल्लें आसा. आयज एक फार्मास्युटिकल कंपनी प्लस आमचे युएनाचे एक युनिटार आनी आमचे कितें म्हणटा ताका गोवा गव्हर्मेंट आमी ट्रायपार्टायट अग्रीमेंट एमओयू ऑलरेडी सायन केल्ली. आयज पॅलेटिव्ह कॅरचे आमचे सगळे पेशंटाक योग्य तरेन होम केअर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. केन्ना पर्यंत डॉक्टर आनी नर्सीस हांगा हॉस्पिटलान नर्सीस तुका फुडल्या 10 दिसां भितर मॅक्सिमम 10 days एक मिनिमम 40 ते 50 नर्सीस एडिशनल हांगा पोस्ट करता. पूण आमकां दिल्ले 100 हांगा लागता 50 वयर पूण 50 पयलीं सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी डिप्लॉय करता. ते ऑलरेडी ठरलां ते फायनल ते करतले मार्किंग कितें चल्लां तेंचे करून दिलें प्रोसिजर. हार्टाची एम्ब्युलन्स सावथ आनी नॉर्थ गोवा दोनूच आनी कितें 5 वाडोवपाचें एम्ब्युलन्सी आहा. पूण हांगा आमी ऑलरेडी रेक्विजिशन आनी 25 एम्ब्युलन्सीस केल्या. तेज्यातले आमकां मिनिमम कार्डियॅकचे तरी 10 तरी आसूं जाय कार्डियॅक एम्ब्युलन्सीस. योग्य तरेन आमी लोकांक सेवा आमी दिवंक शकता. आतां आमच्या गोंया राज्यान हार्टाचे एम्ब्युलन्साचे तूं जे म्हणटा कार्डियॅक एम्ब्युलन्सीस आमचे कडेन ऑलरेडी एडवान्स लायफ सेवींग सिस्टम गोंया राज्यान सगळे एम्ब्युलन्सीस डिफॅब्रिलेटर पासून सगळे गोश्टी जे आसात ते इक्विपमेंट जे कार्डियॅक एम्ब्युलन्स आसात ते एक 1 notch हायर आहा. पूण ह्या एम्ब्युलन्सान बी ते ट्रिटमेंट आमी दिवंक शकता जे आमकां पेशंटाक दिवंक जाय तेजे लायफ वाचोवपाक. पूण हे कार्डियॅक तुवें सांगले प्रमाणे गरज आहा पण घातला हांवें तें पळयता फॉलोअप करता. कितें हांगा केन्ना केन्ना म्हणटा न्ही ते रेफरल ह्यो 2 गोश्टी खातीर रेफरल जाता ऑर्थोपॅडीक आनी न्युरोलॉजी त्यो गोश्टी आमी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसाच आनी हांव करून घेतलो. याद घेतलो आनी हांव रावपाचो ना. मेडिकल फॅसिलिटीज जेन्ना तुमी उबारता क्रोर्स ऑफ रुपीज स्पेंड करून आनी बाकीचे सो तेंचे रेग्युलर इंटरवलान मेंटेनन्साक लागून कितें फंड बीन असो कितें तयार तशें ना. जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रीकर आशिल्ले हांवें पत्र बरयलां मुख्यमंत्री की विनंती केला की तुमी ते GSIDCचेच अंडर जे बांदले गेल्या प्रोजेक्ट्स ते तुमीच मेंटेन करपाक जाय. आमचे कडल्यान बजेट दिलें तरी बी ते बजेट आमी ते डिप्लॉय करूं शकता कारण ते मागीर दुसरे कडेन गेल्यार मागीर वेळ लागता ते गोश्टी करपाक. GSIDC तेन्ना मनोहर पर्रीकरान चालू केल्ली ते फास्ट ट्रॅक करपाक आनी फास्ट ट्रॅक मेंटेनन्स जावपाक. म्हाका दिसता ते केल्यारूच बरें म्हणजे आमकां योग्य तरेन आमकां तेचो बेनिफीट आमी मेळूंक शकता. Sir, what about the Ayush hospital at Montreal? हांवें दिगंबरान सांगलां ते विजीट करूंक जाय म्हणून. हांव वचून विजीट करता ह्या 2 दीस ह्या फुडल्या वीक पर्यंत हांव वयता. आयज हांगा आशिल्लो दिसभर खंय येतया अशें दिगंबरान सांगलां म्हाका. येता आनी पळयता आनी वील टेक अ रिव्यू देर एक्चुअली ते लँड हांवेंच आयडेंटिफाय केल्लें फॉर आयुष हॉस्पिटल बिकॉज इट्स अ गूड प्लेस एंड ऑल्सो देर वॉज लॉट ऑफ एरिया अरावंड एंड सो दॅट कॅन बी वेल युटिलायज्ड. करता ना वचून पळोवचें पडटलें म्हाका. हांव स्वता वयतलो. हांव जेन्ना दिगंबरा वांगडा वयता मिस्टर कामत बरोबर हांव जेन्ना आयुष हॉस्पिटलाचेर विजीट करता तेन्ना डॉक्टराक घेवन हांव थंय वयता चॅक करपाक. लोड इतलो वाडला. आयज तुवें जर सांगलें की बजेट हेल्थाचो जर 1000 कोटी आहा ते 1000 कोटी बी पावपाचें ना कित्याक लोकांची अपेक्षा आनी लोकांक जाय बेसीक फेसिलिटीज अवेलेबल जावंक जाय आनी ते सरकार प्रयत्न करता करपाक. आनी आयज केंद्र सरकार बी अकावंटेबिलिटी वेगळे तरेन घेता. रोज एक 3-3 दिसान VC आसता की तुमी अपलोड करचें पडटा कितें कितें फेसिलिटीज. टेलिमानसाचो जर तूं विशय घेतलो ते टेलिमानसाचें कितें तुमी अपलोड केल्या कितले कडेन लोकांक आनी ते वीथ डेटा. इट इज नॉट जस्ट कितेंय अपलोड केलें म्हणून ते एक्सेप्ट करचें ना.
हा हांव करून घेता So, health- कांय गोश्टी तुटी आसतात सिस्टमान पूण इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट इट इन प्लेस हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तुमकां एक गजाल लक्षात येयला आसतली रिसंट टायम्सान यंगस्टरा भितर इवन स्कूल स्टुडंट्सांच्या ड्रग इंटेकाचो केसीस वाडल्यात समवेर इट इज रिलेटेड टू मेंटल इश्यूज एंड ऑल्सो हाका लागून टेलेमानिसा अंडर तुमी कितें तांकां अवेरनेस अशें बीन करूं येता अवेरनेस नाही आम्ही त्यांच्याकडे उलोवंक शकता न्ही पूण कोणीतरी टेलिमानसाची फेसिलिटीचेर उलोवंक जाय न्ही आतां ना घरांतली आमी अवेरनेस पेरंट्सांक वेगळ्या तरेन अवेरनेस करपाची गरज आसा आयज WCD आसल्या कारणान वेगळ्या तरेन स्कुलान कॉलेजीन आमकां प्रयत्न करचे पडटले की भुरग्यांक योग्य तरेन अवेर करपाक केन्ना केन्ना आमी पळयतात न्ही लायफान एकदां खंय तरी मनीस घसरलो आमकां घसरत वयता ताका घसरपाक दिवपाचें ना ताका ते वेगळ्या तरेन म्हणून हांव सदां म्हणटा स्पिरिच्युअल हिलींग स्पिरिच्युअल वेलनेस थ्रू म्युजीक हे वेगळ्या तरेची दिशा गोंयचे यंग जनरेशनाक दिवपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय हांगा समाज लागना धर्म लागना काय लागना वेगळ्या तरेन लोकां मदीं एक अवेरनेस थ्रू वेरियस न्यू वेज फॉरवर्ड आनी ते तुमी पळयतले ते सरकार कितें करता आनी केंद्र सरकाराचे गायडन्सा सकयल कांय गोश्टी आमी हातीन घेतल्या ते करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा तुमीच पळयतले हांव तेंच्या कडेन तेंच उलयतालो तेंच्या स्टुडंट्सा बद्दल तशें आमकां वेगळ्या तरेन वचूंक जाय पळय म्युजीक फक्त क्लबिंग केलें म्हणून जायना आयज भुरग्यांक ऑप्शन्स दिवपाची गरज आसा हे बी अवेलेबल आहा हे बी सरकार प्रयत्न करता अवेलेबल करून तुमकां दिवपाक बरें चॉयस करपाक तुमी संदी भुरग्यांक दिवंक जाय हेज्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन तांकां योग्य तरेचे गायडन्स दिवपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय नाजाल्यार नवीन भुरगे हे समाज खंय तरी घसरत गेले तर आमी तांकां परत आनी तांकां रिवर्स गियरचेर हाडपाक शकचे ना म्हणून आमची खंय तरी प्रत्येकाची जबाबदारी आहा की योग्य तरेन आमी हे राजकारण सगळें कुशीक सोडून आमकां एकत्र येवन वेगळे तरेन तरुण पिढी यंग जनरेशनाक योग्य तरेचें मार्गदर्शन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय हेल्थ स्टाफ तांकां तुमी कितें परमानंट पे करपाचें सरकाराचें जे तुमी असले विशयाचेर हांव उलोवंक लागलो तर म्हाका मुख्यमंत्री तापोवपाक लागलो